गोंयभर शिगमो चल्ला. गांवांनी घोडेमोडणी. 70तली घोडेमोडणी फामाद. सोमारा राती थंय घोडेमोडणी जाली. मंडळगिरो आनी कोळगिरो दोनूय देव घोड्यार बसून खंय सावंतवाडी गेल्ले. बरोबर गांवचो लोकूय आशिल्लो. ते खंय ठाणे स्थायीक जाले आनी ठाणे घोडेमोडणी सुरू जाली म्हूण म्हालगडे सांगतात. पळयात सात भावाची भावकी धरून सातही भावाचे आता हातभेट म्हणून करता आम्ही आणि सात भावाचे प्रत्येक गावांनी त्या प्रमाणात मानकरी आहा त्या प्रमाणात तसे घोडे नेसयतात. मानकरी आहा म्हणजे दोन आहा थंय दोन नेसयता, चार आहा थंय चार नेसयता, तीन आहा थंय तीन नेसयता, एक आहा थंय एक नेसयता. हे पद्दतीन चला येईल. आपण आता तुमकां सांगता की आता सोय जाता प्रत्येक आता कोण भाव अशें सांगूंक जाय जर तुमकां जाल्यार भाव पयलो आतां आमी ठाणेकार भाव व्हड जालो, ठाणेकार दुसरो भाव पालकार जालो, तिसरो भाव चरणकार जालो, चवथो भाव खायल्या युऱ्याकार जालो, कुदी युऱ्याकार, चवथो पांचवो जालो कुदी युऱ्याकार, सवो जालो गोळालकार आनी सातवो जालो रियाकार. हे पद्दतीन माहेरी चलयत येयल्या जाणटे ते सांगात म्हणजे आमी आयकून जाणा, आमी काय पयलीं बगलेले न्हू अशें हेच पद्दतीन सांगात येयलें. आतां भाव की आमी हात भायर काडून जेवण घेता घोड्या पयलीं सुरवात करता. हांगा घोडे आमचे देवळा कडेन न्हेसतात, मोटेल्या देवळा कडेन. मोटेल्या देवळा कडसून सुटले ते होळये कडसून हांगा देवाच्या मळार म्हणजे मंडळगिरो कोळगिऱ्याचे मळ जागा आहा थंय येयले ते पयलीं एक दोन फेरे जाल्यार चार फेरे म्हणजे कितें वगत जाता त्या प्रमाणान वेळ जाता. तांकां वेळ जालो जाल्यार आमकां वेळ जालो. ह्या प्रमाणान हांगा 4 फेरे मारता नाल्यार 5 फेरे मारता आनी ते भाव येयलो पालकार भाव येयलो येयलो सांगले तेंच्यांनी सांगले तशें आमी हांगाच्यान घोडे घेतले तर थंय ते आमची शिमा म्हणून पयलींची जागा म्हणून जाणट्यांनी दवरलेली आहा. ते जागेर गेले म्हणजे कितें हात ते शिमेचे हिकडेन सरोंक जायना घोडे ते हे शिमेचे तिकडेन वचोंक जायना. आणि आता पळयात दिवचलचो शिगमो.
ह्यो खबरो तुमकां प्रुडंटाच्या वेबसायटीर लायव्ह पळोवंक मेळटल्यो. नमस्कार.